हॅलो गायज, कशें आहाय तुमी सगळीं? वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. समजता सगळीं बरी आहाय म्हणून. ओके, आमी आहाय बरी. सो आयज हांव रेसिपी केलेला ती म्हळ्यार पोक सोलांतुलें. सगळीं जाणां आसतली, बट हांव मुगे वर्जन हांव मुगे शेअर कोत्ता हांव कितको कोत्ती. ओके, सो तितू कांय हॉण बी मारूं नाका, डायरेक्ट आमी सगळें करपाचें. सो सुपर इजी ती. ओके, सो आतां स्टार्ट कोत्ती. सो तुमी ती चोय फॉलो कराय स्टेप बाय स्टेप सगळें, आनी मागीर मेळटा तुमकां. जालें म्हणटा. सो हिंगा हेचो पोक बेली स्लायसीस घेयले 500 ग्रॅम्स, सो 1 kg ते. सो ते आतां वॉश कोतोलें पयलीं, आनी हिंगा हेचो वॉश केलें आनी तेका मातशें स्ट्रेनरा घालून एक्स्ट्रा वॉटर स्ट्रेन करून दवरला. सो मागीर जालें म्हणटरी हांवें मागीर हेचो एशें को हे सायजीन हिंगा दाखयल चोय तेशें को लांब कट कोन्न घेवपाचें. ओके, तुमी बारीक जाल्यार बारीक करूं जाताय. ओके, सो म्हाका एशें को मातशें लांबशें जाय, सो तेका लागून हांव एशें को कातुरतालें. ओके, सो मागीर मुगे सगळें कातून बी जालें. सो आतां सगळें हितू ट्रान्सफर कोत्ता. सो हितू ऑयला बी कांय मिन्स होण बी कांय मारप ना हितू. सो डायरेक्ट सगळे इनग्रिडियंट्स हिंगा घालपाचे. ओके, सो ते कट केलो ते पोक स्लायसीस घायले हितू, आनी हेचो 4 आनियन घेयलोले, ते एशें को स्लायस केले बारीक, आनी हांव ते तितू घायले. ओके, सो मातशें कट केलें म्हणटा मातशें मोड्डी आहाय तेजे ते सुटपा लागो. ओके, मागीर हांवें हिंगा जिंजर गार्लिका पेस्ट घायला 2 tablespoonचे. मागीर हिंगा हांवें 7 ग्रीन चिलीज एशें को स्लीट कोन्न एड केले. ओके, तितू ग्रीन चिलीज. मागीर 2 teaspoon हांवें चिली फ्लेक्स एड केला, आनी मागीर हांवें क्युमीन घायला 1 tablespoonचे चोय. मागीर हांवें घायला पेपर पावडर 1 teaspoonचे, आनी टर्मरीक पावडर 1 teaspoon. मागीर कोकम घायलें हांवें 21 अशें. ओके, सो मातशें मोठाय जाल्यार तुमच्यान मातशें लेस करूं जाता, मुगे मातशें चड बारीक आहलोलें, सो 21 अशें घायलें. आनी मागीर हांवें सॉल्ट घायला तुमगे टेस्टा प्रमाणे, तुमगे मास कितू आहा ते प्रमाणे, ते भाशेन तुमी एडजस्ट करूं जाता सॉल्ट. ओके, सो हेका आतां क्वीक एक मिक्स करून घेया सगळें बरो, तो मसाला तितू तेका सगल्या लाग दितो. ओके, सो चोय जालें, आनी हांवें हाली हाफ कपशें हांवें उदो एड केला, चड उदो एड कोन्नाकाय. ओके, मागीर हांवें तें गॅसीचेर दवरलें, आनी लायक मिडियम हेचेर अशें दवरलें फ्लेम, आनी तें बरें कूक जावपा दवरलें. आनी तेका न्हू मोदें मोदें पोत अशें को चॅक करूं पडटलें. ओके, सो हांवें धाकिल्लें, आनी मागीर हांवें तें कूक करून दवरलें. मागीर एक पाट हांवें ओपन करून चोयलें, लायक कितें सॉल्ट बी जाय जाल्यार टेस्ट केलें सगलें, आनी एक पाट मिक्स केलें. मोदें पोत चॅक कोराय तुमी. ओके, पाटें दुसरे पाटें ओपन केलें, आनी इल्लें उदो आहा म्हणलें, सो आनी मातशें जायनी म्हणलें, सो पोतून दाखयलें, आनी जावं पासून तें दवरलें थिंगा. ओके, सो आमगे हेचो जालें पोक सोलांतलें, हेचो एशें को बरो कलर येवपा जाता, एशें को जालें म्हणटरी कळ्ळें, सो रेडी आहा म्हण तें. सो जाल मुगेली पोक सोलांतुली रेसिपी. होप सो तुमकां लायक जाली आसतली. घराको ट्राय करूया. ओके, चोयलो तुमी सारकी इजी आहा, कांय ना व्हडलेशें म्हण कांय ना, डायरेक्ट घालपाचें, गॅसीर दवरपाचें. ओली थिंग मोदें चॅक करूं पडटा मातशें लागोत म्हण. ओके, सो तुमी तरी मुगे आयची ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय, आनी मुगे चॅनला जे आजून कोण सबस्क्रायब केला ते म्हाका प्लीज सबस्क्रायब कोराय. जाले एक 5-6 दीस जाले तेशें हांवें सबस्क्रायबर वाडोवनाय. ओके, सो प्लीज जे कोण आजून सबस्क्रायब केलनाय आनी चोयताय जाल्यार प्लीज मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय, थोडेशें जाय म्हाका. ओके, सो आय नीड युअर सपोर्ट गायज. ओके, सो हिंगा हांव मुगे विडियो एंड कोता, आनी आय विल सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट व्लॉग. टील देन विल टेक केअर and bye bye, tata, god bless you all. तो येयला होच टाटा म्हणपा. तेक तिगरार आयको येता टाटा म्हणटा. चलो चल बाय.